Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या परबायचो स्वागत आयच्या दिसा देवाच्या वर्ते योजन जावन आसा. आमी ह्या आराधनान बघिता जावन जायते बरेपण आपणावच्याक आनी जेजू म्हणटा समेज तुमी ह्या म्हज्या सरसी कश्ट जाले न्हू वजन वयतले न्हू. जायते जाणां आमकां जायते त्रास आसात, जायते जाणां जायते कश्टात, पिडा आसा, वळवळे आसात, आमचे ते बंधड आसात. ते सगळे ह्या वेळा जेजू आमच्या वर्त्या जिवितांत पयसरच्याक आमकां आदार जाता. त्या खातीर जेजून म्हणलें तुमकां उडास आसा जावंक बरो. जो सोंजल 10 अध्याय 10 वेळेर तो म्हणटा येया तुमी म्हजे सरसी हांव आयलां तुमकां जिवीत दिवच्याक, बरो न्हू ओमतोच्या मापाचें जिवीत दिवच्याक. तर आज समजू देवाच्या वर्त्या विनवणेन मजतेन जायती अजापां ह्या आराधना वेळार जावच्याक आमी सगळीं एका मनाची आनी एका काळजाची जावन त्या जेजूक आमच्या मदगात स्वागत दिया. सगळ्यांनी जाता जाल्यार दिमेर पडचें आनी सोम्याक आमच्या मदगात स्वागत दिवचो. तुझे मुखामोळा पोळ्यो काशेता, तुझ्या आजारपणांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. मुखामोळां पोळ्यो काशेता, तुज्या आजारपणांची येवंक आशेता. तुझे मुखामोळां पोळ्यो काशेता, तुज्या आजारपणांची येवंक आशेता. सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. सोम्या हांव तुज्या येण्याक आशेता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंड्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंड्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडोन नमस्कार करता. काळजा मोनांची तुका भेटयता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. काळजा मोनांची तुका भेटयता. काळजा मोना आमची तुका भेटयता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. सर्व आमचे सोम्या समर्पिता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका, दिंड्येर पडोन आमी प्रणाम करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा, दर्पण तुका नमस्कार करता. नामान तुका आमच्या सोडवणदारा, सर पडोन तुका आमी नमस्कार करता. नामान
पडून तुका नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता काळजा आमची तुका भेटयता काळजा मना आमची तुका भेटयता काळजा मोनान आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता तसचेच आमच्या मुखार आराधन तुका करूंक आमी आयल्या सोम्या वरची स्तुती करून तुझ्या सांगात आमी आसा सोम्या सवकासाय आमच्या अस्ख्यात काय खरें बळ दिवंक तूं आमच्या सांगात आसाय आणि आमकां तो खंडी जावन सोण सोडिना म्हणलो एकच एक बरो असो आणि पात्यणी आमची जावन आसा जेजू उण्यार 12,000 जेजू तुझ्या लागीं आमी आयल्या आयच्या दिसा हांगा आसल्या हर एका भुरग्यांचेर तुजी मोळाची आणि काकुतीची दिश्ट तूं लायताय जायत्या जाणांक तुवें आज आपण हाडलाय आणि ह्या दिसा हांगा आयल्या हर एक लागीं तुज्या आमली रक्तान तूं भिजयतलो सोम्या कित्याक आमच्या सांगाता आसून आमकां आदार दिवच्याक तूं हांगा आयलाय त्याच वर्त्या काळजा मनान आराधन तुका मुझ्या हस्कत कायेन बोलवून तूं जाताय मुझ्या एक चोरपणान सांगा तूं दिताय या अस्कत कायेन बळवून तूं जाता मोज्या एकसरपणान सांगात तूं दिता मुझ्या कष्टा दुकान म्हाका बुजोंक आयलाय तुझ्या कष्टा दुकान म्हाका बुजयताय मुझ्या कष्टा दुकान म्हाका बुजयताय मुझ्या कष्टा दुकान म्हाका बुजयताय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय ये सोम्या ये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तूं जातालो दुनियांत वयर करून दिव्येर पडोन आमी प्रणाम करता नामा तुका आमच्या सोडवून दारा पडोन तुका आमी नमस्कार करता काळजा मना आमची तुका भेटयता काळजा मना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता सर्व आमचे सौम्या समर्पिता तेच सोम्यातय आमचो आदार आमी मागोंक आयल्या पिडा शिडा घेवन आमी आयल्या जावं सोम्या आमची पिडा तुवें पळयल्याय हांगा येवच्या पयलें तुका कळीत आसा कित्याक तेच बार्तिमेयाचे कुड्डे पड तुवें पळयले तेच जाग्यावाचे काळजा आसलो तो उद्वेग फातकी तो जाल्यार तुवें ताका पळयलें आनी नितळ केलें अशें कोण सक्कडी तुज्या लागीं धांवन आयल्यान ताचे सगळे कश्ट ताणें येवच्या पयलें तुका कळीत असेल तुवें पारखिले आज आमच्या काळजाचे अत्रे घेवन आमी आयल्या सोम्या कश्ट आमचे नश्ट आमचे जायते कश्टांनी आज आमी आसा सोम्या आमकां कितें करचें म्हणून वाटेत दिसना सोम्या कोणा कडेन सांगचें म्हण कळीत ना सोम्या पूण तूं आमी सांगलें सगळें आयकताय त्या खातीर आमी कितें आसां तें सगळें त्या प्रमाणे संपोवन तारा बदलावण करून नितळ निर्मळ जावन आमची पिडा शिडा आमचे कश्ट नश्ट सगळे परते करून आमकां वर्त्या वाटेक पावयचे पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नश्टा वेळार आदार तूं जाताय पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पथकां सगळी आपणाचेर घेताय म्हजी पथकां सगळे आपणाचेर घेताय काकुळदारा तूं
तूं बक्षिताय आकुल धारा तू बक्षिताय आराधन तुका सगळे एका ताळ्याने गावनात एका काळजात सगळे आम्ही जेजूचे भुरगे मगाचे वय दिबेर पड आम्ही नमान करण साव सम्या जेजो नामान तुका आमच्या सोडवो आमचे सडवण करूंक आयला जेजो सरपोड तुका आमी सगळे आमचे असं एक पण तुझ्या मुखार सरपणावर आम्ही दिता आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सम्या समर्पिता काळजाना आमची तुका भेटयता सर्व सामचे सम्या समर्पिता हालेलुया हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 स्तुती करूया सगळे एका ताळ्या एका काळजा एका मनान सगळे हर एकलय स्तुती करात तुझ्या काळजाच्या आटे उठे कितें आसा सगळे जेजू म्हाका दवर सम्या जेजू आमकां मेळक तूं आयला आय जेजू आमचो आस्रो तूं जावन आसाय आमकां आदार दिवच्याक आयला आय जेजू आमकां तूं सणसणीन आय जेजू मोगाच्या जेजू आमचे सगळे उणेपण तूं जाणाय जेजू आमच्या थंय कितें म्हणून सगळे घडोवन आसा तें सगळें तूं जाणाय जेजू आयच्या दिसा हांगा आयल्या हर एका भुरग्यांचे सगळे काळजा मना तूं जाणाय जेजू आनी आमकां जाय जाल्यार बरेंपण तूं दिता आय जेजू त्या खातीर तुज्या लागीं आमी धांवन धांवन आयले आय जेजू आमकां आदार दी जेजू आमकां आपट जेजू आमकां बरें कर जेजू आमच्या कश्ट नश्टांत आमकां संपूर्ण तरान वयर उखल जेजू वाट आमकां दाखय जेजू तूं जावन आसाय वाट म्हण आमकां तुवें सांगलाय हांव जर तुजो वाट हांव जर सत हांव जर उत्सवाड म्हणलो जेजू आतां तुमकां हर एकल्याक आपयता मोगाच्या भावान आनी भयण हांव त्याच वाटेन चलो त्याच सतांनी ते एक जावं आनी त्याच उत्सवाड ताणें आमच्या पांकयला कोणा सकडी आज जायते रीण आसा कोणा सकडी जायते कश्ट आसात कोणा सकडी जायते बनपास आसा कोणाच्या जिवनांत सुसेग ना थोड्यांक घाम आनात थोड्यांक आपल्या घरांत समाधान ना जाल्यार सगळ्यांक जेजू म्हणटा हांव आयला तरी तुका उत्सवाड जावच्याक आयला हांव आयला तरी तुका आदार दिवच्याक आयला हांव आयला तरी तुका सूख दिवच्याक आयला तुका बळ दिवच्याक आयला तस जेजू आमच्या मुखार आसा हालेलुया 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 आमी राहुल्या कडेनचे या दिमिगेल्या कडेनचे आमची तकली बघून आमी सम्याक नमस्कार करचो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सगोरा आराधन तुका ए सडवंदारा आराधन तुका खाली कोरस मात्र मी गावचे आणि ह्या वेळा सगळ्यांक हेंकां दरकळीत आसा मोगेच्यानो कोणूच वगे रावा नाकात आयच्या दिसा हांगा आयले तुमी हर एकल्यानी तुमच्या काळजाच्या गुण येता तें एक उतर येवंक जाय जेजू म्हणलें एक उतर तुमच्या काळजांत येता आसतना कसलय बंदड काडून आयल्यार भियोवची गरज ना कित्याक जेजू म्हणलें उतर जावन आसा सगळ्यांक बळ दिता जेजू म्हणलें उतर जावन आसा सगळे बरीत उतर तें आनी तो शब्द तुज्या काळजान रोमलो जाल्यार सगळें तुजें बरें बनून जातालें जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका सगळ्या खर्चाच्या गुणाय जावन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सगोरा कृपे सागोरा आराधन तुका
आराधन तुका हे सोडवंदर उलोमार येसूर गुंडारा आराधन तुका परत आपणी जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवंदरा आराधन दोन्ही हात वर करून हालेलुया 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 सुधी जेजू वंदा तुका आराधन तुका हुकला तुका मान तुका सगळ्या जेजू जय जय ओसाना जेजू आराधन 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 जेजू 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 तुझ्या काळजांत आमच्या काळजांत येऊन राव आमचे मन नितळका आमचे काळजांत नितळका तुझ्या मनासारखी तुझ्या काळजासारखी आमचे काळजांत करसम्या तुझ्या वरचा आधार आमका बरसम्या तो साधा आमका दिसम्या तुझ्या वरचा मोगान आमका बरसम्या संपूर्ण तरा तुझ्या सगळ्यात एक जावच्या आमका तुझ्या वरच्या गोपान घेसम्या तू असा आमचा आश्रय तो आमचा आधार आणि आमका तू सोडसोडी नाही जेजू आमका कळीत असा हर एक भुरगे आज आयल्या तर फकत तुझ्या पातळीवर राहिल्या जेजू तुझ्या आम्ही पातळ्यात आहोत जेजू तुझ्यावर आमका भरोसा आसा जेजू आणि आमका मेळो गायल्या जेजू आमका आधार धीस सम्या आमका आपट सम्या सगळे आमचे कुडीचे विश्व हा नितळ जावनी सगळे आमचे कृत्य बघणा आसात ती सगळी तू जाणाय जेजू आमच्या काळजाचे अत्रेक तू जाणाय जेजू आमका बरें कर जेजू आमका नितळ कर जेजू आमका तुझ्या गोपान घे जेजू आमका वेगोन धर जेजू आमका बटलोन धर जेजू 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 हालेलुया 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 सगळे आम्ही उभी राहूया मगाच्यान तुमची दिश्ट जेजूचेवर दवरात सगळ्यांक आमकां मेळो गायला किरकोळ आमी कांय बलिश्ट न्ही कोणूच न्ही पूण जेजू सांगता आसतना जेजू म्हणटा तूं म्हजो तूं म्हजें त्या खातीर संपेद्रो म्हणा लागलो तूं जावन आसा क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत कोणा लागीं वचो आमी तुज्या लागीं आसात उतरां जिविताची मार्ता म्हणा लागली जेजो तूं जावन आसा जिवीत आनी पुनर्जीवनपण तूं आसतना कोण तो मेलो जाल्यार जिवन जातालो
म्हणा लागली. आणि त्याच प्रमाणे मार्कस वांजलो 1 अध्याय 40 वळे तुम्ही पळयतात. कोडकार जेजू लगीत धांवन आयिल्लो उरले कोडकार येवना ते क्लोज आयिल्लो. उरले सगळे म्हणा लागले आमकां फातर मारतात, आमकां ते करतात, आमकां हे करतात. आज तुम्ही हांगा धांवन आयल्यात. सामजुजीच्या पोन शेतांत जेजूच्या वरती अजापां घेवन शाक आयल्यात. हो जागो आपोरबायचो कितले अजापां असर केल्लो आनी आज खंडीत सावन तुज्या जिवितांत जायत्य अजापां तो करच्या खातीर तुका हाडला. बगत अजापांनी ताचो व्हरतो अनुभव तुवें जोडूंक जाय. ताचो अनुभव जोडच्याक ताणें आमकां हांगा आपण हाडला. खरो अनुभव जोडलो जावन आसा त्या तोमासा लागीं येवन जेजू म्हणा लागलो ये घाल तुजे बोटां, घाल तुजो हात पळय आनी पातये. त्या वेळार तोमास म्हणा लागलो म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, म्हज्या देवा, म्हज्या सायबा, माय गॉड अँड माय लॉर्ड. पळय आपोरबायतारान तो म्हणटा आज तुज्या काळजाच्या गुणायेतावन कितें तूं सांगताय. त्या कितें हांवें सांगलें जेजू म्हणलो शब्द आमी काडटा आसतना वरती अजापां जातात. हांवें पळयलें आसा आमच्या डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटांत एकलो मनीस आयिल्लो आनी तो म्हणा लागलो म्हाका मागोवंक कळना फादर, म्हाका कितें सांगचें म्हण कळीत ना फादर. कावन्सिलिंगांत येवन म्हणा लागलो. हांवें म्हणलें वच चॅपलान बस 1000 टायम जेजू म्हणलो शब्द सांग आनी उपरांत ये मेजून ये म्हण सांगलें. उपरांत 2 घंटे उपरांत येवन म्हणा लागलो फादर द नेम ऑफ जीसस हॅज गॉट स्ट्रेंथ, द नेम ऑफ जीसस इज मिरेकल म्हणा लागलो. म्हज्या जिवितांत आतां म्हाका खरो संतोष भोगता, म्हाका एक दिशा म्हज्या जिवनांत दिसता. जायतीं जाणां आमी चिंतूंक पुरो म्हजें जिवन हांगा संपलें काय, म्हज्या जिवनांत कित्याक अशें जाता, म्हजें जिवन असलें बांदपास कितें आसा. काल एकलो तरणाटो येवन म्हणा लागलो हांगा येवंक हांव बैसरता आसतना म्हणा म्हाका 15 मिनटां दिया फादर. जाय दिली. आनी तो म्हणा म्हाका वाटत दिसना फादर, हांवें केंचें हातां धरलें केंचेंय जायना पूण म्हाका देवा येरपाचें. हांवें म्हळ्यार देवा येरपाचें नासतना तुका हात कोणें धरचो. त्या देखून वच आनी जेजू मुखार हेंबेर पड, सर पडोन ताका सांग तुनसो म्हजो जेजू, तुनसो म्हजो ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವ. कित्याक ताचें नांव आमी काण मागता आसतना त्या खातीर जो अंजल 9 अध्याय 1-7 तुमी पळयलें जाल्यार जेजू म्हणा लागलो सिसांक तो कुड्डो जावन जल्मोंक ताचें पातक न्ही, ताच्या आवय बापायचें पातक न्ही. देवाची पदवी आणि महिमा प्रकट जावच्याक तो असो जल्माला. देवाची पदवी आणि महिमा प्रकट जावच्या त्या देखून मगेच्या भावन आनी भयणीनो कश्ट येतना वळवळ येतना ते कश्ट म्हण बघचे कोणाक वताय देवार पातयेणींतल्या मात, ते वळवळ म्हण बघचे कोणाक वताय देवार पातयेणी जेजूर पातयेणींतल्या मात. संपावलूक म्हळ्यार ताका पत्रांनी मारतना तो म्हणा लागलो जेजू खातीर कश्ट बघचे वरतो संतोष. आणि त्या पेत्रूक आणि जुवांक धरण छापकांनी मारता आसतना तांचे सामडे मांस ओडून येतना ते म्हणा लागले पळया जेजू खातीर कश्ट सोसूंक वरतो संतोष आमकां भोगता. आणि त्या देखून आमी जेजू सांगता एक जावन ना जाल्यार आमी संपूर्ण तरान सलवताव. जेजू सांगता एक जावन आसा जाल्यार जैत आमचें जावन आसा. त्या देखून त्या जेजू मुखार आमी ताचें नांव वळणया. ताच्या खातीर आमी सदांच आमचो जीवच समर्पंक तयार जावया. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಗಣಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ, ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ, ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Hallelujah, 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 hallelujah. म्हजो मोग केलाय
पयलाय जेजो आणि सगळे म्हज्या खातीर तुवें त्याग कर तुजो जीव तो म्हज्या खातीर दिलाय जेजो त्या खातीर ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೆನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೋ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೋ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. एकल्याच पुताक दिल्या देवा तुका हांव बापूय म्हणा बेता बा ಎಂದು ಕರೆಯುವೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನನ್ನೇ तुझेच नाव वरत्या ಕೊಂಡಾಡುವೆ थरानं हांव गायतालो ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ तुजें नाव वयर मत उखलता ಘನಪಡಿಸುವೆ हे बद्दू आणि महिमा ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ संपूर्ण प्रकट जाऊन शाव्यात सांगा म्हाका तूं हाडलाय जेजू आर्गा आनी होगला ನಿನ್ನೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ ओय सम्या जेव्हा त्या जिवितांत जायतें बरेंपण करून तुवें ह्या भुरग्यांक हांगा हाडलाय ಯೇಸುವೆ घडीत जावन तुवें एक दिश्ट घाल्या पुरो सगळें बरें जातालें जेजू ह्या वेळार संपूर्ण तरान जेजूचें वर्तेपण बघूंक जेजू आमकां आपवणे दिता जेव्हा त्या जिवितान आमी बघीत आसता हेच्या दिसा हांगा येयल्या तुमकां हर एकल्या जेजू आपटा हर एकल्या कितें जे वर्ते आशिर्वाद दिता ह्या मोगान तो वेंगतालो आनी खंडीत जावन तो आमकां केन्नाच सण सोडचो जेजू न्ही जेव्हा त्या जिवितान तुका वांटेली करच्याक ह्या पबीस जाग्याक ह्या पुणशेताक ताणें आमकां हाडला केदें वर्तें भाग आनी आमी ह्या जाग्याक येवन एक कुटुंब जावन हांगा जमता आसतना सोमी आमकां केन्नाच ना म्हणना कोणेय ताचे लागीं येवन विचारल्यार ताणें ना म्हणना कितलेशे जाण ताचे लागीं धांवून धांवून आयले व्हडा उर्बेन आयले थोडे जाण गूण जावचे गायले जायते जाण ताच्या दिसा लागले आमकां गूण कर थोड्यांनी विचारूंक येना थोड्यांनी ताका कांय सांगूंक येना पूण जेजून एक दिश्ट ताचेर लायली पुरो तांकां नितळ केलें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया 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 सगळे बसया मागायच्या दिश्ट सम्यते आमी आमचे मुखामळ एक करच्याक तुझे मुखामळ पळोवंक आमी आशेता आनी जेजू आज आमचे मुखामळ पळोवंक आशेता मोगाच्या न्हू त्या खातीर तुमी पळयलें जाल्यार जुवां सोंजेल 500 अध्याय 10व्या वेळेर आमकां एक आरिगार 38 वर्सां पडोन आसलो आनी थंय तो बसून आसलो पडोन न्हिदोन आसलो आनी ताका बसोंक जायनातलें ह्या वेळार जेजू थंय वेता आनी म्हणटा तुका बरो जावंक जाय तो म्हणा लागलो म्हाका बरो करूंक कोण आसा हांव बरो जायचें म्हण त्या उदकांत उडी मारूंक वेता आसतना म्हज्या पयलें दुसरें उडी मारता जेजू म्हणा लागलो हांव आसा कोणी ना जाल्यार म्हणना पूण कितें इम्पॉर्टंट गे म्हळ्यार म्हत्वाचें गे म्हळ्यार 38 वर्सां तो मनीस थंय पडोन आसा आनी ताका एक बरोशेचें केण ताच्या काळजांत उदेवन आसा त्या खातीर जेजू कळीत जाल्लें हो मनीस आनीकी वर्त्या तरान बरो जावंक आशेता जेजू म्हणा लागलो वच तुजें बिछाने घे आनी वच चल आनी तो गेलो वेता आसतना ताका कोणें बरें केलें म्हणून विचारतना ताका कोणें म्हणून कळीत ना पूण जेजून सांगलें ताणें तें सुप्रमाणें केल्लें ताचें बिछाने घेतलें आनी तो चलोन वेता आसतना जायत्या जाणांनी पळयलें आनी म्हणा लागलो वो न्ही थंय बेस्तेदा तळ्या लागीं पडोन आसलो आनी हो उठोन गेला आतां हाका कोणें बरें केलें तो म्हणा लागलो म्हाका कांयच कळीत ना कोणें बरें केलां म्हण पूण हांव बरो जाला आनी तस मनीस जेजूक देवळान मेळटना जेजू म्हणा लागलो तूं बरो जालाय आनी मुखार पातक करिनाका जायतीं जाण आमी आमच्या जिवनान मोगाच्या न्हू चिंता पातक करिनासतना रावोंक जाता गी जेजून एकाद्या वेळा आमकां सांगलां पातक करिनाका म्हण जाल्यार खंडीत जावन आमकां रावोंक जाता पूण कितें जाता आमी परत त्या पातकान पडटा कित्याक ती वडणी वंदवणी आनी त्या वंदवण्याक आमी बली जाता आसतना जेजूचो आदार मागोवंक जाय मोगाच्या न्हू त्या खातीर जेजू ताका म्हणटा वच आनी मुखार पातक करिनाका तरी आयच्या दिसा तुमच्या कुटुंबांत तुमच्या वळखीची कोणी हांतुळणार आसत जाल्यार तांकां चलोवंक जायना तरी तसल्यांचो उडास काडात तांकां उठोवंक जायना जावंक बरो आर मारिल्लीं जायतीं जाणां आसात मोगाच्या न्हू तांचो उडास काडा निराश जाल्लीं जीवघात करी जाय म्हाका जिवीत नाका म्हणली जायतीं जाणां आसात तांच्या खातीर आज मागा ह्या वेळा पेंगटाची पाटीची हाडां मोडन कोणशार आसात तसल्या खातीर मागा आस्पत्रेंत आशिल्ल्याच्या सगळ्यांच्या ते सांग खातीर मागा सांग बरो कितले कश्टान ते आसात कितले वळवळटात मोगाच्या भावान हाडबिणेनो
जेजूक सगळें साध्य जाता. हांगा येयले तुमी कोण सक्कडी पाठीचें दुखेत आसा, पेंगटेचें दूख आसा, भुजांचें दूख आसा, असली जेजू कडेन मागात. सांगा जेजू म्हाका नितळ जावंक जाय, जेजू म्हाका पेकोणी जाय, जेजू म्हाका बरो जावंक जाय, बरें जावंक जाय, जेजू म्हाका म्हज्या ह्या पिढ्यांतले म्हाका सांबाळ. कालच्या दिसाच आमच्या रितीन देखलो मनीस म्हणा लागलो बकेट उखलतना म्हजें पेंकट सगळें कुसकलां फादर, म्हाका कांयच करूंक जायना. हांवें ताका सांगलें जेजू हांगा आसतना भियेनाका, माग ताचे कडेन. मेटान दोन 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 मुखार वेतालो मोगाचे न्हू. म्हणा लागलो आतां एक मेट म्हणे म्हाका काडूंक जाता. जेजूचें नांव काडून आमी काडटा आसतना मोगाचे न्हू, त्या नांवाक आसा सकत, त्या नांवाक आसा बळ. तें नांव इतलें वर्तें जावन आसा. त्या देखून जेजू मुखार आमी भियेनासतना आमची कसली पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार सांगूंक तुमकां अवकाश आसा. आकोडलेले आतांचो मनीस मार्काचो वांजल 3 अध्याय 1-5 ओळ. ताणें चिंतूंक ना तो येता आसतना हांव बरो जातालो. बरो जावच्या विशयान ताका कांयच कळीत नासलें. सिनागोगाक तो मागोंक आयिल्लो आनी जेजून ताका पळयलें. तो आसलो ताचो हात पळयलो आनी त्या वेळार जेजू म्हणा लागलो तुजो हात मुखार हाड. एके दोळो तो कोणाक सांगता काय वो म्हणून पाटी बसलो जाल्यार ताचो हात गुण जातो नासलो, बरो जातो नासलो. म्हाका कित्याक वो सांगता वो कोण म्हणून तो तरणाटो आपलो हात मुखार हाडनासलो जाल्यार ताचो हात बरो जातो नासलो. आनी ह्या वेळा ताचो हात तो मुखार हाडटा. आकोडलेल्या मनशाचो हात गुण जाता. आकोडलेल्या हाताचो मनशाचो हात नीट जाता आनी जेजू वर्त्या तरान ताका नितळ करता, गुण करता. आनी ताका पळयलेले जायते जाण जेजूक सत्मानूंक लागले मोगाचे न्हू. आज आमच्या वर्त्या जिवितांत हाताची दूख आसली, हाताच्या गांठीची, पांयाच्या गांठीची दूख आसली. आनी तशेंच कोणा सकळी बोटां मुरमुरतात, आर्थरायटीस म्हणटा आमी, असली दूख कोणाक आसा तसली सगळीं जेजू मुखार सांगात. जेजू सांगात. जेजू म्हणटा हांव आसा, हांव तुका सण सोडचो ना, अनाथ सोडचो ना, आनी मात्र न्ही तुज्या पिढेन सयत हांव तुका सण सोडचो ना. ताका ती जेजू म्हणटा हांव जावन आसा तुजो आसरो, हांव जावन आसा तुज्या भद्र कोटे, हांव जावन आसा तुजो देव, हांव जावन आसा तुजो वैस, तुजी पिडाक गुण करचो वैस हांव. त्या देखून जेजू मुखार आतां आमी व्हडा ताळ्या उपकारी काळजान, अर्गानिवच्या काळजान, हर एकल्यानी अर्गानिवच्या काळजान जेजू मुखार तुका कितें सांगोंक जाय तें सांगोंक तुका अवकाश आसा. आनी तोच जावन आसा जेजू आमचो आसरो, तोच आमचो आदार जावन आसा, तो आमचो स्वामी, तो आमचो धनी. आनी आमकां तो केन्नाच सण सोडिना. त्या देखून हें गीत गायतना मोगाचें न्हू तुजें सर्वस्व जेजू मुखार समर्पीत कर. हेर जायत्यो पिडा आसात आमचे थंय, ते पिडाय जेजू समर्पीत कर. कॅन्सर, किडनी प्रॉब्लेम, अल्सर प्रॉब्लेम, लिव्हर प्रॉब्लेम, लिव्हर सिरोसीस, गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम, सगळें कितें सकडी तुजे सिराचे प्रॉब्लेम आसा हे सगळें जेजू मुखार दी. आनी फातये कोणा सकडी बिजनेसान लॉस जाला, कोणा सकडी आपल्या घरांत जायते बांदपास आसात, कितें करचें म्हण कळीत ना, असल्यांक जेजू म्हणटा ये म्हज्या लागीं आनी हांव आसा, भियेनाका. कोणाक वायट संवय आसात, वायट चाली आसात, सांगा जेजू लागीं. सांगपुरो ती मनशां हांगा येवनात, पूण तुमी तांचे संबंध सांगपुराच्या कुटुंबाच्या हांगा आयल्यात तर सांगा जेजू. जेजू पळय आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती, जेजू आमचे कुटुंब पळय अशें विदवळी आमच्या कुटुंबांत जायते नाका जाल्यार वायटपण, नाका जाल्यार झूज झगडे, समाधान ना जेजू, कितें करचें म्हण कळीत ना जेजू. सांग जेजू ह्या वेळा तुजे सगळे पिडा, तुजे समस्या हर एक जेजू मुखार दवर, वगेत बसनाका. जेजू मुखार सांगतना त्या त्या वेळा, त्या त्या जाग्यार, थंय थंय वचोन त्या त्या मनशाक आपणची सकत जेजूची जावन आसा. तुस मोसो आसरो, तुस मोजे कोठे, तुस मोजो कोरो इश्ट, तुस मोजो देव, तुस मोजो देव.
म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोटे तूंच म्हजो कोरो तूंच म्हजो देव तूंच म्हजो आसरो वय जेजो तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें कोट म्हज्या बऱ्या शेकोटेंतसो तूंच म्हजो कोरोही वय म्हाका मोठलो नसो इश्ट तूंच म्हजो देव म्हजो देव आराधन करता दोनी हात वयर करून कळसां मोका पळसोता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां तयार आसा तयार आसा वय जेजो सगळीं भुरगीं हांगा आसा तुज्या मुखार तयार आसा हांव आसा तयार म्हाका पेकोडी जेजो तुज्या वर्ते जिविताचे सर म्हजे ते वळय जेजो हांव तयार आसा तुज्या वर्ता जिविता वाडली जावंक हांव तयार आसा तयार आसा म्हजें जिवीत नितळ करूंक हांव तयार आसा जेजो म्हजें मेळपण म्हजी पातकां सोड दिवंक हांव तयार आसा सगळे आमी त्या सम्या संगता तयार आसा आमचें संपूर्ण जिवीत तुका दिवंक तयार आसा आमचें मेळेपण दिवंक तुका तयार आसा जें कितें आमचें तें आसा मेळ्ळें तें सगळें तुका दिवंक तयार आसा सम्या काळीज आनी मन आमचें नितळ करूंक आमी तुज्या लागीं मागता सम्या जें कितें आमच्या जिवितांत आसा तें सगळें तूं घे सम्या तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो रक्षक तूंच म्हजो ऐज वय म्हाका गुण करचो तूंच म्हजी तुजी सकत म्हाका पुरो जेजू तूंच म्हजो तूंच म्हजो देव देव म्हाका दुसरो देव ना तूंच म्हजो म्हाका रक्षण दिता जेजू राखणदार तूं तूंच म्हजो तूंच म्हज्या दाई जावन आसा जेजू भलायकेचें तूंच म्हजी सकत वय तूंच म्हजो देव आराधन करता सगळ्या ह्या काळजांत मोका मळसता म्हज्या जिवितांत सेवा हांव करता म्हज्या सर्वस्वां हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव सगळें म्हजें जिवन तुका दिवंक तयार आसा वय जेजू म्हाका तूं जाय जेजू म्हज्या काळजांत तूं जाय जेजू म्हाका तूं नासतना तूं सैना जेजू म्हज्या काळजाच्या गुणाय जावन तूं म्हाका जाय जेजू हांव तयार आसा हांव तयार आसा जेजू हांव तयार आसा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू सांग ताका हांगा हांव आसा जेजू पळय जेजू म्हाका पळय जेजू म्हजें सगळें कश्ट कितें सगळें म्हज्या जिवितांत घडोवन आसा तो कळीत आसा जेजू तूं म्हाका केन्नाच समसोडया कित्याक तूं जाणाय तुवें म्हणलें तुजी उतरां हांव तुजें थंय सदांच रावतां तुवें म्हाका दिलां आय तें वर्तें म्हण जेजू तूं जावन आसा एक दाखवाल आनी हांव जावन आसा पांडो त्या पांडो त्या दाखवाली सांगात एक जावन रावल्या करीत कांयच करून जावचें ना पूण तुवें म्हाका सांगलाय आज तुज्या सांगात तो खरो अणभव चडोवंक जाय जेजू म्हाका
कित्याचे कडे म्हणजे खंत आसा कितें बेजाराय आसा ती घेवन आयल्या आनी हांगा आसा कितलेशे तरणाटी आज सुकून पडून आसात कितलेशे आमच्या कुटुंबांत आज पयस वचून आसात जेजू तांकां लागीं हाड तांची कुटुंबां बरी कर तांच्या आवय बापायची खंत बेजाराय जेजू कितलेशे खंत बेजाराय आज ते आवय बापाय कित्याक बऱ्या वाट्यार ती नाचल्या देखून तांकां आज कितें करचें म्हण कळीत ना पूण तुका कळीत आसा जेजू तूं फाटी हाडताय जेजू त्याच प्रमाणे पिडे दोळवळच्या हर एका भुरग्याक आपूट जेजू तांकां नितळ कर जेजू कोणाचे कडी कामानान गल्फ राष्ट्रांत जावन हेर राष्ट्रांत जावन जायते जाण आज आमची भाव भयणी कश्टता जेजू सगळ्याचें वातावरण जेजू कितें जाता म्हण आमकां कळीत ना जेजू पूण तुका कळीत आसा जेजू कोणेंय कितेंय सांगलें जाल्यार तूं आमकां चण सोडचो नाय सुभद्र आमकां परतो रक्षक तूं जावन आसाय आमच्या जिवितांत जायते बरेपण हाडटलोय आमच्या दुखांनी आमच्या कश्टांनी तूं वांटेली जाताय तुवें म्हळें तें न्हय विदक रडा नाका बाय हांव आसतना रडची गरज ना आनी ह्या वेळा मोगाचे भावन आनी भयणीनो सगळीं आमी एक घडीभर उबी रावया ह्या वेळार तुज्या कुडींत आसली कसली दूख आसा कसली पिडा आसा ती सगळी सोम्याक सांगच्या खातीर तुजे दोनी हात काण तुज्या काळजा वयतो दोनी हात काण तुज्या काळजा वयतो जेजू कळीत आसा मोगाच्या आमी ताची बाळां आमी ताची भुरगीं आमी केन्नाच पयस गेलो जाल्यार तो आमकां वोण हाडटा कित्याक ताणें म्हणलें आसा हांव जावन आसा गवळी ताचे शेळयो कितले पयस गेले जाल्यार गायले जाल्यार त्या एका शेळयेचो गाय बांदून हांव ताका खांद्यार घाल हाडटालो कित्याक म्हाका हर एक शेळी म्हाका भोव गरजेची कित्याक ताणें म्हणलें आसा म्हज्या बापान म्हज्या ताब्यान दिल्ल्यांक कोणाक हांव सोडचो ना कोणाक हांव सांडचो ना हांव आयला जिवीत दिवच्याक बरोवन वमतांच्या बापाचें जिवीत दिवच्याक लुकाच्या वांजेलान तस्सू जेजू म्हणटा चॅप्टर 19 वर्स 10 देवा पूत आयिल्लो जावन आसा सांडून गेल्लें सोदूंक आनी बाचाव करूंक म्हणून त्या देखो मोगाचे भावन आनी भयणीनो तुजी पिडा तुजे कश्ट तुजे वळवळे सगळे ताणें पळयले त्या देखून पातयेणेन माग मावडतान माग सांग बरो जायते आमच्या भुरग्यांक आज सीट जावंक जाय खंयच्या कॉलेजीन जावंक बरो या हेर जाग्यान तांकां जावंक बरो तांचे इंटरव्यू ताणें पास जावनशाक जायत्या जाणांक सैरिकेचे अभाव आसा सैरिके खातीर राखोन आसात कितें जालें प्राय जालें म्हणो हय बापाय खंत काण आसात तुवें खंत काण कांयच करूंक जायना कित्याक त्याच माथेवाच्या वांजेलान जेजून म्हणलें आसा 6 अध्याय 35 वळीन तो म्हणटा पाल्यांची कण पाल्यांक आसा तुवें खंत काण कांयच करूंक जायना ताचेर भरवसो दवर भावड दवर फातये आनी माग आनी जेजू सांगता एक जावन तसो अनुभव जोडू आनी ह्या वेळा मोगाचे भावन आनी भयणीनो तुमचे कितें जकडी पिडा आसा तकली गुवळ मायग्रेन वर्केनी स्पॉन्डालिटीस वर्टिगो आनी जे कितें तुज्या मोतींत या तकलेंत गुवोन आसा तडबडी इराराई एंग्जायटी कितें जाता म्हण कळीत ना जायती चिंता वेतात मोतींत खंय वयचें म्हण कळीत जायना असली कोणी आसत तरी मोगाचे भावन आनी भयणीनो तसली तकली इराराय जावन तकली बडाबड तकली गुवळ आनी कोणी तसले आसात तुमचे दोनी हात काण तुमच्या तकले वयर दवरात दोनी हात काण तुमच्या तकले वयर दवरात आनी ओगेत बसनाकात मागात जेजू सांगात तसली कोणी आसात तकलेची पिडा आसली या तकली गुवळ आसली वर्टिगो आसली मायग्रेन आसली असं कोणी आसा ती तकली पडापड आसली तकली दूख आसली तुमचे हात काण तकले वयर दवरात फाटी काडी नाकात आमी केदाळ म्हणसो म्हणटा तेदा म्हणसो फाटी काडी नाकात त्याच प्रमाणे कोणा सकडी हरत्यान दूख आसा कोणा सकडी पोटांत एकेदारचे सापणी आसा तसले कोणी आसात घडये घडये तुमकां वॉशरूमाक वचचें पडटा तसले कोणी आसात जाल्यार ह्या वेळार तुमचे हात काण तकले वयर दवरात कोणा सकडी भुजां दूख पाटीचे कण दूख ह्या पेंगट्याची गांठ दूख असली कोणी आसात तसली कोणी आसात जाल्यार सगळी तुमचे हात काण तुमच्या तकले दवरात किडनी प्रॉब्लेम बीपी कोलेस्ट्रॉल शुगर लिवर सरोसिस किडनी स्टोन लिवर फॅटी लिवर गॅस्ट्रिक प्रॉब्लेम अल्सर प्रॉब्लेम आस्मा ब्रोंकायटिस व्हीजिंग थायरॉइड वेरिकोस वेन्स असली कोणी आसात तुमच्या हात कान तकले वयर दवरात तुमकां सुसेग ना बरें जावना म्हणून आसा
म्हाका कितें बांदपास बांदिल्ल्या बरी जाता म्हाका सुडाळ म्हाका म्हज्या जिवितान मुखार वचोंक वाट दिसना तसले कोणी आसत तुमच्या हातकान तुमच्या तकले वयर दवरात कोणा सकडी जायते रीण जाला जायते लोन जाला तांच्या घरचे कोणी हांगा आसात जाल्यार तुमी तुमच्या हातकान तुमच्या तकले वयर दवरात आनी कोणा सकडी अडचण आसात बांदपास आसात घरांत जायते झगडे झूज कोर्ट केस आसा झगडे एकामेका पळयल्या जायना म्हाका कितें करता म्हण कळीत ना जायत्या जाणांक इन्सल्ट केला अवमान बगला अपमान बगला अपराध बगला गुन्हा म्हण काडून बसा नाका जेजू कडेन सांग जेजू हे सगळे हांव बगता तुज्या खातीर आनी तुजे दोनी हात काण तुज्या तकले वयर दवर आनी कोणा सकडी पांयाच्या गांठी हाताच्या गांठी हाताची बोटां त्याच प्रमाणे नर्व डिसऑर्डर सिरांचे विकनेस कोणाकी आसा जर एचपी हिमोग्लोबिन प्लास्मा उणें कोणाकी आसा तर व्हाईट ब्लड सेल्स उणें आसात तर असले कोणी तुम्ही आसात तुमच्या हात कान तुमच्या तकले वयर दवरा ह्या वेळा संपवताना मागात जेजू कडेन सांगात जेजू तुजी आमली रगत देवय जेजू तुजी आमली रगत आमच्या कुडीर सगळ्या कुडीर देवय जेजू सगळे आमकां बरें कर हितळ कर जेजू म्हणटा तुजें तूं म्हजें बाळ सांगता का हांव तुजें बाळ जेजू तुका हांव सण सोडिना जेजू आतां ह्या वेळार संपवताना तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सम्या सदांच तुज्या संगता रावो हांव अत्रेकता सम्या जेजू म्हाका तूं जाय जेजू तुज्या ओठांनी सांग जेजू कडेन जेजू म्हजी पिडा निवार पिडा म्हाका खूण कर जेजू तुज्या वरत्या बेसावनी भर जेजू टच मी जीसस एट दिस मोमेंट हील दी चिल्ड्रन तुजी भुरगीं जावन आसा तुज्या वरत्या जिवितान तांकां जाय जाल्यार बरें पडटा जेजू हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची वरती सकत घेवच्या का मेळटी जावया मोगाच्यानो पवित्र आत्म्या तुमच्या हात सकयल घालात पवित्र आत्म्याच्या वरत्या सक्तेन सगळ्यांच तुमकां आपुरबाय तरान सांबाळच्याक पवित्र आत्मा तुमच्या मदगात काम करू दी तुमच्या जिवांत तुमच्या कुडींत तुमच्या समस्यांत हर एकांत ताणें तुमकां बरेंपण दिलां तीच वरती भलायकी आज घेवन ह्या पवित्र ताणांत हांव तूं पाटी वता आसतना जेजू ताच्या वरत्या आशिर्वादान तुका भरच्याक पवित्र आत्म्याचे वर्तेपण तुका दितालो जेजून म्हणलें आसा तो येताना कांयच उणें आसचें ना सगळें भरती तुका दितालो तस कृपेचो सागर तुजे वयर आतां देवो दी पवित्र आत्म्या ये पवित्र ये म्हज्या काळजा आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन पवित्र आत्म्या कृपेचा त्याची कृपा सगळी जावच्या माग आमचे तू देवो पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तू तुझ्या देवाच्या माग संपत आमचे काळज तकलेचा तळयो पर्यंत कृपा देवण देवय जेजू ह्या तुझ्या आत्म्याची सगत जीव माया मोगान कुटुंबाची जीव आम्ही माया मोगान लाले मातावला पै तुझी कृपा लाले मातावला बै तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा लाभोय तुझी कृपा पवित्र आज्ञा कृपेचा गोरा आमचे तू देवोन आमचे तू सगळ्या भुरग्यांक तुझी कृपा लाभय
पवित्रात्म्या हे वय तो शिवोय आमच्या कितेंच नादे पवित्रात्मा तू असताना कितेंच मी देवाची गरज ना हे देवय आमचे तू देव कोणी हात वर कर हालेलुया 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 जेजू हर गाडी ओगळा तू आमकां नितळ केला तू आमकां बरें केला जेजू तू आमकां पडलाय तुज्या वरत्या हातांनी आमकां संपूर्ण नितळ केलाय जेजू तुवें बरें केलाय ह्या वेळा जेजू तुज्या वरच्या आदारा बरसम्या हालेलुया 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 हाले 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 हालेलुया हालेलुया हाले सबला नमकरिया सिद्धि सबरिया चंडेला bala 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 gloria 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 har ga jesu स्तुती जेजू वंदन तेच जेजूचे आशीर्वाद बक्षाक आमी आता धीमेर पडया मगाच्या धीमेर पडोन जेजूचे आशीर्वाद यथेष्ट मापान तो आमकां दिता ते आता आमी घेवया हे देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टमाना जोगडास तुवें आमकां सोडलाय चड आनी चड करून हांगा जमल्या भुरग्यांचे तुजें नादरगा आम्हा सर्वांच्या जिवनांत जायतो सुसेग भोगूंक आनी बरेपणांत आमी आमच्या घरांत जायत्या समाजाच्या जिवांची आमकां पावत कर जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्ना सम्यान दिवचे आशीर्वाद जावन आसा मोगेचे न्हू शाश्वत आनी सदांच बाळचे ते आशीर्वाद आमी घेता आसतना बऱ्या संतोशान उल्हासान उमेदीन सम्याचे वर्ते सक्सी जावच्याक कशें त्या सारी घराक ताणें म्हळें जावन आसा घे आनी वच तें बिचने आनी एक करी सक्सा आमी सक्सी जावच्याक ते आशीर्वादाचो शिवर आतां आमी घेवया जिणेसो बोव जड जाताना ताच्या पोंदाक हांव चड अडचताना उड सोम्या तुजो हांव काडतलो संतोषान वाट चलतलो
तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्यसो जीण येजूसा जैतिसो तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो रक्षक तूं धैर्यसो जीण येजूसा जैतिसो एक सूर तर पडणार हांव वाचल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्ळ्यारी दीस काडचो ना के दीस तुजे वयली वाट बाबा थंय व्हर पावची तूं सोम्या बरवसो तूं सोम्या भद्रास्रो संतोषान उल्हासान गीता गायन तुजे सरशी पावल्या अर्गां भेटोंक आयल्या भली भेटोंक जमल्या संतोषान उल्हासान गीता गायन तुजे सरशी बळकता सोम्या परता पातूळ तांचेर कारता अर्गां भेटयता आदार रे शांती तुजी मागता शांती तुजी मागता संतोषान उल्हासान गीता गायन तुजे समोर पावल्या अर्गां भेटोंक आयल्या बरी भेटोंक जमल्या संतोषान उल्हासान गीता गायन तुजे जशी पावल्या अर्गां भेटोंक आयल्या बरी भेटोंक जमल्या मुगे छप्पा भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो बोवा परबयचो स्वागत तुमकां मिसाच्या बलिदानाक देवाच्या वरती आदारान अर्गां बलिदान जावन हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना पवित्र इंद्राच्या नांवी आमी हे मिसाचें बलिदान संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्ताचें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दिसांनी तुमी वाचपा आयकलीं जाल्यार संपूर्ण तरान तुमकां कळीत जातलें जेजू आपूण गेलो जाल्यार आमकां आनाच सोडिना ताच्या बदलाक एक मजतदार धाडटलो हो मजतदार सदां काळ आमच्या सांगात आसतालो त्या देखून आमचें काम इतलेंच मजतदाराची मजत मागचें आनी मजतदाराची मजत मागतना तो आमकां मजत दितालोच हें आमी पयलेंच समजून घेतलें जाल्यार आमच्या जायत्या कश्टांक आमच्या जायत्या पिडेक आमच्या जायत्या समस्यांक पर्याय जावन आसा
मजतदाराने दिवची मजत त्या खातीर हाजेच्या वर त्या आदारान ह्या पुणशेतान आमी आसा समजूचे वास हाजे वो अपुरबायचे भक्तीपण जेजूचो व्हरतो अनुभव ताणें जोडून जेजू खातीर आपलो जीवच समर्पीत केल्लो जावन आसा आमी आमच्या जिवितांत जायते कश्ट येतना दूख येतना वळवळ येतना पिडा येतना भियेन आसतना धैर्यान रावले हांव तरी तो जेजू आमकां आदार जातालो सदांच आमच्या संगत रावतालो आनी ते पूड करूंक आनी ताची उतरवणी करूंक आमकां तो शिकयतालो त्या देखून जेच्या वर त्या आदारान जिवन ह्या सांताच्या त्या भगवनपणाची जिणी आमी सदांच नियाळया आमचें जिवनूय ताचे बरी करूंक आमी प्रयत्न करता आसतना मिसाच्या बलिदानांत वर्त्या रिती पात्र घेवंक आयतीन जावन आमची पातकां वळखून घेवन सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत सरून वायट आदर आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच हांव खामरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनतिकात म्हूण प्रार्थ मागता सरपदता देवा आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो प्रार्थया सर्वेस्पर आमच्या बापा सामसुजे वासाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेकायची जिणी जिव तुज्या परचे देखे बरी जिविता मुखार साक्ष दिवंक पाव केल्ल्या पासून आमी तुका आर्गां दिता आमी त्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेकायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरून पाव कर म्हूण आमी मागता आमच्या समेत जेजो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वचप अशें आसता एक राती दर्शना मुखान सोम्यान पावलाक म्हणलें भिये नाका उलय ओगो रावनाका हांव तुजे सांगता आसा आनी कोणाच्यानी तुका बदा करूंक तांचें ना कित्याक म्हजें म्हणलें 6 जण ह्या शहरांत आसात अशें पावलो कोरितान 1.5 वर्सांभर रावलो आनी देवाचे उतार तांकां प्रगट करतालो पूण गालियो आखायान रोमाचो अधिपती जावन आसता जुदेव सगळे सांगाता मेळोन पावलाचेर उपराटले आनी ताका धन नितिसालाक कोर्ट व्हरून गेले ते म्हणाले हो मनीस नियमशास्त्राक विरोध जाल्ले रितीन देवाचें आराधन करूंक लोकांक शिकयता पूण पाऊल तांकां जाप दिवंक तोंड काडटा म्हणटा आसतना गालियो जुदेवांक सांगी लागलो जुदेवानो खंयच्याय आक्रमाची वा अपराधाची ही गजाल जाल्ली जाल्यार खंडीत जावन तुमी हाडलेल्या आरोपाक हांव सोंसणीकायेन कान दितो आसलो पूण हे शब्द नांवाक आनी तुमच्या नियमशास्त्राक संबंद जाल्ले सवाल जाल्ले निमती तुमीच तें इत्यार्थ करून घेया तसल्या सांगतेनी मेतेर जावन नीत करूंक म्हाका खुशी ना अशें
ताणें तांकां नितिसालांतलें भायर केलें. तवळ ताणें सगळ्यांनी मेळून सोस्तेनेसाक सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याक धरलो आनी नितिसाला मुखारच ताका पपयलो. तरी पूण गालियोन ह्या खंयच्याकी लक्षाक दिली ना. पूण आनीकी साबार दीस कोरिंतांतच रावलो. उपरांत भावाक आदेवस म्हणून प्रिसिला आनी आक्विला सांगाता तारुदन सिरियाक गेलो. केंक्रे पावताच ताणें आपल्या माथ्याचे केस तसयले, कित्याक तशी ताची आंगवण आसली. देवाचे उतार हे श्लोक. आमचो देव आख्खे पृथ्वीचो राजा. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. समेज परजानो ताळयो पेटा, बोबाट मारून देवाक जायता गीत गाया. अत्युन्नत देवाची बिरान आमकां आसूंक जाय, कित्याक आख्खे पृथ्वीचो आदीक वर्तो राजा तो. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. परजाक आमचे आदीन ताणें केल्यात, हेर जातींच्याक आमच्या पांयां तळाक घाल्यात. आमचे दायज ताणेंच आमकां विंचून दिलां. हे ओडपण जाकोबाक आपल्या अपरिमीत मोगान ताणें फावो केलां. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. संतोषाच्या उद्गारा मदें देव सर्गार सरता. तुतुरीच्या नादान सर्वेस्पर सडत वेता. आमच्या देवाक वंदिया, ताका वाखणा. आमच्या रायाक हरसिया, ताका वाखणा. श्लोक. आमचो देव आख्या पृथ्वीचो राजा. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. क्रिस्तान कश्ट मरून सोसून मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावं आनी अशें आपले महिमेन भितर सरोन हें सगळें क्रिस्ताक घडोवन येवंक आसलें. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ अर्था. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, सतस हांव तुमकां सांगता, तुमी सुस्कार्न रडतल्यात, पूण संवसार तवळ कुशाल बरयत आसतलो. तुमी दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोषान बदलतलें. प्रसूत जावंक तयार जाल्ली स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयल्या म्हणून दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक प्रसूत जातस संवसारांत एक मनीस जल्मलो म्हणल्या संतोषान आपणे सोंसुल्ल्या कश्टांचो तिका उगडास उरना. तुमचे विशांती तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो. तवळ तुमचीं काळजां संतोषान भरतलीं. तो संतोष कोणूच तुमचे लागसो काण व्हरूंक शकचो ना. तो दीस येतस तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ततय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो, आमच्या रेतीर मंदिराक आयले की चली ती म्हणा लागली, फादर तुमी म्हाका रेतीर आपयला, पूण हांव चेंज जावचे बरी म्हाका कांय दिसना फादर. कित्याक की म्हळ्यार हांवें ऑलरेडी निर्धार करून जाला, एक अन्य धर्माच्या चल्या कडेन हांव जायत्या वर्सां हांव मोगार आसा
हांव ताचे कडेन काजर जातली. पूण हांव आयल्या हांगा कितें जाता की म्हाका कांय कळना. पूण हांव रेते जाल्ले उपरांत ताचे कडेन काजर जावंक येता म्हणा लागली. हांवें कांय सांगून हांवें सांगलें तूं रेतेर कर, मागीर पळया 1 हप्त्या उपरांत तुका वचोंक आसतलें आनी तूं वेतालें. 1 हप्तो जावच्या पयल्यान म्हज्या कडेन येवन म्हणा लागली, फादर म्हाका ह्या हप्त्यांत वचोंक नाका, येवच्या हप्त्यांत हांव वेतां आनी ती टिकेट म्हजी कॅन्सल करा. म्हाका ती कॅन्सल करूंक उडासली, थंय सोडली हांवें आनी ती रावली आनी 1 हप्तो. आनी परत हांव पाटी वेच्या पयलें हांव त्या दळा शुक्रारा येतालो आनी आयतारा पाटी वेतालो. आनी अशें आसता ती म्हाका म्हणा लागली, फादर तुमी येवचे म्हणसर हांव हांगा रावतां जायत म्हळें. आनी हांव थंय पावलो धांवोन येवन ती म्हणा लागली, फादर कितें घडलां म्हण म्हाका कांय कळीत ना. जें कितें हांव चिंतून आयिल्ली तें संपूर्ण हांव विसरल्या आनी हांव त्या वाटेक पाटी वेची ना. म्हाका आतां कळीत जाल्यार रेतेरी वेळार देवान म्हाका उगडापें केलें. म्हज्या वर्त्या जिवनाचो उद्देश तो न्ही, म्हज्या वर्त्या जिवनाचो उद्देश जावन आसा म्हज्या देवाक हांवें वर्त्या तरान साक्ष जावच्याक. त्या देखून हांवें म्हजी साक्षी तुमी येवच्या पयलें शुक्रारा दीस दिल्या. आनी आमचें तें चॅनल आसात गुडनेस चॅनल, तातूंत 2 चॅनलांक म्हाका एंकरींग करूं म्हळ्यार MC करूंक म्हाका ताणें दिल्लें चान्स. तातूंत हांवें म्हजी साक्ष दिल्या आनी हांव केदींच पाटी वेची ना. त्या वेळार हांवें कितें जालें कितें जालें म्हण कळीत ना. बादा मागणेच्या दिसा म्हजे वयर तो पवित्र आत्मा कसो देवलो आनी खंयच्या तरान ताणें काम केलें, कार्य रुपी जालो म्हाका कांयच कळीत ना. पूण म्हाका एकच कळीत आसा, ती वाट तुका सारकी न्हय. त्या दुखाच्या वाटेक वचोंक तुका हांव अवकाश दिवचो ना. बऱ्या वाटेक चल. मुगेचे भावन आनी भयणीनो, उपरांत ती चली अपुरबाय तरान 2 पुटी परत त्या रेतीर मंदिराक आयली आनी रेतीर मंदिराक येवन तिच्या पुढारची बरी विसवण तिणें केली मात न्हय. एका माडान त्या चेरक्या कडेन ती काजर जाली आनी ती आज म्हणटा, फादर एकच एका पवित्र आत्म्याच्या सक्ते देखून आज हांव सुखी आसा, संतोषांत आसा. जें कितें जिवन हांवें नासाक वरच्या वाटेक हांव वचून आसली तें हांवें सोडलां आनी जिविताच्या वाटेंत हांव आज चलोन आसा. त्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी म्हाका आपयल्लें मात्र आनी दुसरें कितेंच म्हाका सांगो ना. पूण पवित्र आत्म्यान सगळीं कार्यां केलीं. वय म्हाका न्हू, एका पुणशेताक आमी येता आसतना आमी कितलेंय फातकी आसूंक पुरो, आमी नापावो जावंक पुरो, पूण त्या संताच्या विनवणेन आनी देवाच्या मजतीन आमी जायते बरें जावच्याक साध्य जाता आनी तें करचो जावन आसा पवित्र आत्मा. त्या देखून जेजू म्हणटा, तो तुमचे सांगात येताना सगळें तुमकां कळीत करतलो. त्या देखून तुमचें दूख संतोश जावन परिवर्तन जातालें. आनी हें संतोश जावन परिवर्तन जाता आसतना त्या खातीर हांवें पयलें म्हजें सेंटेन्स सांगलें, तुमचे कश्ट, तुमची पिडा, तुमचे दूख, तुमची खंत बेजाराय, ती खंत बेजाराय दूख म्हूण आसचें ना. ताच्या बदलाक नितळ निर्मळ जावन संतोष जावन उल्हास जावन तें परिवर्तन जातालें. त्या हर एका हप्त्यान म्हणल्यार बरी आमच्या रेतेर गायलांच्या जिवनान पळयता. येता आसतना इतले दुखांत रडोन म्हणल्यार बरी येतात. फाटी वेताना मोगाचें न्हू, त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन बरोवन ताणें वेची रीत पळय जाय, हांसोन खेळोन नाचोन उडोन म्हणल्यार बरी ते वेतात. कोण हें काम करता? पवित्र आत्मा करता. आमी फकत ताच्या हातांत एक हातेर मात्र तितलेंच देवाचें उतर आमी प्रकट करता. पूण तांच्या भितर बदलावण हाडचो, तुमच्या भितर बदलावण हाडचो, आमच्या भितर बदलावण हाडचो एकलोच एकलो जावन आसा तो पवित्र आत्मा. त्या देखून जेजून म्हणलें उतरां तुमी मतीन दवरलीं जाल्यार जुआंव संवसार 14 अध्याय 10व्या वळीन तो म्हणटा, हांवें केल्लीं कामां आनी ताचे की वर्ती कामां तुमी करूंक शकतल्यात. म्हळ्यार पवित्र आत्मा तुमचे थंय येता आसतना जें कितें तुमी करतात तुमी न्हय, पवित्र आत्मा तुमचे थंय करता. त्या देखून आमी मागया त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेंत सदांच बळवंत जावच्याक, त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सदांच तो उजो कितें पवित्र आत्म्याच्या बळान आमचे थंय पेटला तो सदांच आमी मुखारसून व्हरोन सुटसुटीत जावच्याक. देवाच्या वरत्या आदारान कुरवान बसोंक न्हय, रडोन बसोंक न्हय, खंती बेजारान बसोंक न्हय. देव आमचो आसतना ताच्या आदारान जियेत आसतना कितेंच म्हाका उणें ना, खंयचें बेय म्हाका ना. कित्याक तो म्हजी वाट जावन आसा, तो म्हजें सत जावन आसा, तो म्हजें उजवाड जावन आसा. हें सत सदांच वळखून घेवया आनी आमचें जिवीत अपुरबायेचें
आणि सुखभरीत करया. आमेन. देवा मी तुका जाऊन आमची काळी मोगाळ बापा, जाऊन आमची काळी तुझ्या पातकी भुरग्यांत मोग तुझो अदीक मोगाळ बापा, मोग तुझो अदीक बापा. आमचे मुळ्ळे कितें बापा, जावन आसा तें तुजें. देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी, जावन आमची काणी बापा. आमचे मुळ्ळे कितें बापा, जावन आसा तें तुजें. देखून जेजूक आमी ओपून दिता आज जावन आमची काणी, जावन आमची काणी. म्हज्या मुखाच्या बाबळेनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदिता देव बापा मानतात असले जामणो मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनापैकी आमच्या ऐक्यापोटी सभेचा आदवा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशांच्या तारका आपल्या परच्या खातीर समजू देवाजान कतकतीत मोगान भेटयले मागणे आणि कलतेपणाचे सदे जिवीत तुका भोव मानवाले. हे सेगूण आमच्या काळजान वाडय आणि नितळ निर्मळ काळजान या पवित्र जेवणा वांटो घेवन आमकां पावक कर. हांवें मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सोबे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. ओय शमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपद आणि सशनाच्या देवा सर काळे आणि सतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सो आणि आमच्या फायद्या सो. संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या सेवका समजू देवाजा पासत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आणि मागण्याच्या उजवाडान तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता सांगात सोडून कलतेपणाच्या आणि दुबळेकायच्या स्पिरितांची येवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावन पावो केलोय. हे ताचे देखी बरीत परसळी जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आणि ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्यार आनंदान सर्गींच्या सहदूता भक्त संगती आणि सगळ्या तुझ्या रस्त्या बरोबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती आमी गायताव. पवित्र
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, सर्वेश्वराचे नावी येता दाता जय, ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करस तू पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्रात्म्यात दडून ही देणे पवित्र कर म्हण आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आणि रगत आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें ही तुमी समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी कळचें रगत फातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वाळवतलें हे म्हज्या उगडासा घरात. Bawarta sagor purgatoria. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही सांबाळता तुझे पुन्हा जीवन आम्ही परगडता तुझ्या येड्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापाचे शमण आसणी पुन्हा जीवनपण आसा आमी भक्ती बडे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवाची कास तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेवची कूड आनी रगत जाता आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पिता विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचा उडास कर. ली आमच्या भगन बापा पिता पावल आमच्या गोडी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमगान वडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दयाखण आमी मागता आमकां मोरये देवाचे माये सांगाती सांजुजे ती सपती बगयम धर्म दोता सांजुजे वास आनी सर उखाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे जो वरवीं त्याचे जो सांगाता त्याचे जो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. सुम्यान भोव मोगाची आणि अपुरबायचे प्रार्थना आमकां सिकयलां ते प्रार्थना भक्ती सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळ्या पडो दिवं नाका पूण वायटले आमकां निवा सर्वेस्वरा सर वायटले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे भाग आणि आमच्या सळोंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे पुरुशान त्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आणि सर आकातांतले वाठय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दामदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशबरपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी आनी राजवट चलयता सस्तांच्या सस्ताक सोम्याची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो माये मोगाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगच्या बाबेन आनी मोगाळ भुरग्यान पळय आमचो स्वामी जेजू हर एका वेळा आमच्या संगात रावन आमकां आधार दिता आमच्या बसो जीव दिलो हर एका वेळार बरो वमतो आमच्या बापाचें जिवीत दिवच्याक आयिल्लो जेजू होसो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तूं म्हजे भितर म्हाका पावना पूण तुजे कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली काळजातार कोण बडयता तो मोजो जेजू काळजान कोण्यो कत्रेता तो मोजो जेजू गोपान म्हाका रयता दुखा म्हजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू कोण तो मोजो जेजू संगोच्या स्वादिक जेजू येणे हे तुझे वर्णूक नजो जाल्ले गेले वर्ते बाग मुझे काळजांगोच्या स्वादिक जेजू येणे हे तुझे वर्णूक नजो जाल्ले गेले वर्ते बाग मुझे मायमा तुझी सदांच गाव तुझेच बरी हांवें जावं काळजांगोच्या बरे जेजू तुलो बनाव तुझे काळजातार कोण बडयता तो मोजो जेजू काळजान कोण येवकत्रेता तो मोजो जेजू गोपान म्हाका रयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो मोजो जेजू कोण तो
मोगान मुझ्या भोरम जेसू जीव तुवें दिलो तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका तुमी तळकेलोय मोगान मुझ्या भोरम जेसू जीव तुवें दिलोय तुझ्या पवित्र रक्तान म्हाका तुमी तळकेलोय पातका सांकलीतलो सुटच्या सरकाराचा बेजोडच्या हांव तुजो जाताना जेजू तूं म्हजो जालोय काळजादार कोण ओडयता तो म्हजो जेजू काळजांत कोण्यो खत्रेकता तो म्हजो जेजू गोपान म्हाका रयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू काळजादार कोण ओडयता तो म्हजो जेजू काळजांत कोण्यो खत्रेकता तो म्हजो जेजू गोपान म्हाका रयता तुका म्हजी थांबयता कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू कोण तो म्हजो जेजू जेजू म्हणा लागलो म्हजो संतोष तुमचे ते भरपूर जावचे खातीर हांव हें तुमकां सांगोंक आयलां प्रार्थया देवा आमच्या सर्गीच्या बापा ह्या बाकी दिसा तुज्या पोण्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत दोश केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता आमी सेवलेल्या सर्गीच्या जेवणारी तुज्या कोटान जेवची तान आमच्या काळजान सडय आनी सामसुजे वाजाच्या परजळी शिकोवणे आनी देखे वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट आमकां करपा दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर आमचे तकले बाखव्या सर्पदेदा देव दाळे तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर्वायट विघ्नांनी निवारो दैवी शब्दाच्या उजवाडावरी तुमकां मावडतान भरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबाची नी बऱ्या कारणांनी सुपाळ करो शांती समाधानाचे वाटे तुमचे पावलां सांबाळून बापाचे कुशप्रमाणे चलोवं आनी अशें सर्गीच्या सुखा पावो तुमकां पावो आनी सर्प द्वेदा देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सवे सदा आसो वसन्यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मुखाचनो ह्या पवित्र थळार सांज जेवाज बापा मुखांत्र बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयले तुमचे सर इरादे सुफळ जावन दीत म्हणले आमचे मागणे आनी आशा आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलन वेल्ले जावन आसात मनादीक बाप रिचर्ड क्वाड्रस कापुचीन मेळाचे याजक प्रस्तुत पोट्टा रेतीर मंदिरांत ते तांची सेवा थंयसर दिवन आसात पयस आसल्यारय तांकां हांगासर आपयल्ल्या वेळार मोगान ते हांगासर येवन हें भक्तीपण ताणें चलोवन व्हेलां
आराधना मुखांत्र जेजूचे सवय सांगातपण आमकां दिलें मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांत्र आयच्या भक्तीपणाक ताणें आदार दिला. रेतीरे मुखांत्र हिलिंग रेतीर करच्या मुखांत्र साहित्यांकी बरेपण जोडच्याक ताणें आदार दिला आसता. आज हांगा सरयोनी भक्तीपण चलन वेल्ल्या तुमकां बाप विकास तशें म्हज्या नांवे आनी सर भक्तिकांच्या नांवी मोगाळ पदऱ्या बांदून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. विजय थंयसर कापोचीन तांचे थंयसर दैवीक काकुळतीचें रेतीर मंदीर आसा थंयसर भक्तीपण चलोवन आसलें आनी आतां इल्लेशें चडीत बरेपण थंयच्या लोकांक मेळोवन दी म्हणल्या दिशेन थंयसर ते पावल्यात. देखून तुमचे मिसांव खंयसर गेल्यार थंयसर ते आनीकी बरें जावं दी. जेजू क्रिस्ताक अनुभव करचें भाग तुमच्या ह्या भक्तीपणान वांटो घेतल्याक फावो जावं दी म्हणलें आमचें मागणें ह्या संदर्भी तुमकां आमी भेटयता. मोगाचें कुमसाराक संगातपणांनी कुमो करचें फारंगी पेटेचे याजक मानादीक बाब दिलराज आमचो मलगोडो पाद्र्याब आनी तशें बाप जॉर्ज तुमकां देव बरें करूं. कांताराचें मुखेलपण घेवन आमकां मागोवंक आदार दिवचो माने सायमन आनी ताका थंयसर इल्ले ताळे मेळोवची कांतारिस्ता आनी टीव्हीचेर घालून कुमो केल्ले विनिशा डिसोजा आनी हें सगळें भक्तीपण व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करचो आमचो मानेस नायनल आनी ते डिवायन वर्ल्ड चॅनलार प्रसार करचे मालक माने स्टीफन मेंडीस आनी ताच्या सर सिबंदेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना जजवाज बापा मुखांत्र तांचेर आशिर्वाद आमी मागता. मोगाच्या सेवेरुपी रांदपाचें मुखेलपण घेतल्या जेजूचें पवित्र काळीज पांडी काडटा वाड्याकारांक देव बरें करूं म्हणटा आसतना सांजुजेवाज बाप तांच्या वावराक तांकां आशिर्वाद दिवं. येवच्या शुक्रारा रांदपाचें मुखेलपण मोगाची सभा सांतेरेजर माटी वाड्याकारांक जावन आसा. हांगासर स रितींनी सभा दिल्ल्या आनी दिवच्या इगर्ज झाडून पुसून नितळ करच्या मिसाक स रितीची तयारी करच्या दान मिसांक घेवन कुमो करच्या स्टॉल पळोवच्या मिसा वेळार वाचप आसच्या काणीक एकठांवच्या दानारुपी पुणशेताच्या बरेपणाक कुमो करच्या आनी विविध रितींनी हाताक हात दिवन वावुरच्या सांजुजेवाज बापाच्या सर भक्तिकांक आनी सर्वांक सांजुजेवाज बापा मुखांत्र देवाची आशिर्वाद आमी मागता. मोगाचेनो हें पुणशेत जायत्या रितींनी बदलावण जोडून आसा बऱ्या मनाच्या मनशांचो सांगातपण लाभून आसा आनी हाचो फळ जावन जायतें नवेंपण हांगासर आमी पळयता आनी हाच्या फाटल्यान कुमो केल्ले बऱ्या मनाचे मनीस हाका कारण जावन आसात. तांकांय ह्या संदर्भी तांचोय आमी उपकार बावडता. हांगासर भक्तीपण आदारूंक येवच्या भक्तीपणाचें मुखेलपण घेवच्या आनी कुमसारांक सांगातपण दिवच्या परत तांकांय जुजेवाज बाप सरितींनी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हणलें आमचें मागणें. भलायकेची तपासणी करच्या फादर मुल्लर होमिओपॅथी हॉस्पिटलाचे दाक्तेर हांगासर आसात. तांची सेवा ते दितात ताचो आमी फायदो जोडया. इल्लीशी खंय पिडा भोगता जाल्यार थंयसर आमी तें चॅक करचें आनी दाक्तरांतल्यान वखद घेवन होमिओपॅथी कांय सायड इफेक्ट ना. देखून हें बरेंपण हांगा तावन गोंया वरें की तें पावी येता त्यो गुळयो तोंडान घाल्यार ते चिवनून तोसोंक जाता आनी हें बरेंपण जायते फावटी आमच्या जिवितांत आमी बघून आसा. मोगाच्यान हर एका शुक्रारा 10 वरार तेर्स कुमसारा 10:30 वरार आराधन मीस नोवेन आनी सर भक्तिकांक जेवण. हप्त्या मदें पुणशेत उक्तें आसा. संगताच धार्मीक वस्तू खातीर स्टॉल उक्तें आसा. तुमकां मिसा आनी दान दिवंक आसल्यार दफ्तराक तुमी दिवी येता. आयच्या दिसा हांगासर गोंयांत 2 ग्रूप हांगासर आयल्यात. एक पाद्र्याबान फोन करून सांगलें आनी एक ग्रूप आनी एका ग्रुपाच्या मुखेलपणार 46 नंबर आनी एक 2024 दिसता. प्लीज विल यू स्टँड एंड शो युअर सेल्फ. जुजेवाज बाप समा पळोवन दी तुमकां आल्तार येतावन जेजूय पळोवन दी आनी तुमकां बरें मेळोंक आसा. जुजेवाज बापान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं राखूं आनी सांबाळूं. चिंतलेलीं चिंतनां खूब पुरी जावं. गॉड ब्लेस यू ऑल. बसया. पुणशेताच्या बरेपणाक उदार मनान दान दिल्ल्या दानीक जेवणा बाबतीन ऐवज दिल्ल्या दानीक आमी मानांची वात वणतेल्या नांवां पयले भशेन तुर्तान येवन
वात घेवच्याक विनंती करता. आयचे प्रधान याजक बाब रिचर्ड क्वाड्रस तुमकां हांव वाती वणच्याक उलो दिता. जेवणा खातीर कुमक दिल्ली आसात. आदल्या हप्त्यान ती दिल्ली. जर तर तुमी कोणी आसात जाल्यार तुमी येवन तुमची वात व्हरी येता. विल्सन विवियन क्रास्तानो क्रास्ता काणाजार 1000 रुपये. एरोन मेलरॉय पायस मोगरनाड 1000 रुपये. नेल्सन सविता डिसोजा राणीपुरा 1000 रुपये. रोशन रोड्रिगस बोरीमार 500 रुपये. अनिल पायस मारेल 1000 रुपये. रोशन मार्टिस मोगरनाड 500 रुपये. जेकब आयरीन डिसोजा वामंजूर 2000 रुपये. रोशन डिसोजा अग्रार 500 रुपये. रायन डिसोजा मोगरनाड 100 किलो तांदूळ ताणें दिला. तशें अनिता डिसोजा 50 किलो तांदूळ मोगरनाड ताणें दिला. रायन डिसोजा मोगरनाड 5000 रुपये. अनिता डिसोजा उलिया 5000 रुपये. लिओ डिसोजा पांडिकट्टा 1000 रुपये. रोशन डिसोजा उप्पिनंगडी 10000 रुपये. मार्सेलिनो रोजारियो पुत्तूर 5000 रुपये. मार्सेल डिसोजा मियापदो 1000 रुपये. मॉली मेंडोन्सा कुलशेखर 100 रुपये. थियोन जाविन लोबो पेरमानूर 10000 रुपये. आणि दान दिल्ली ह्या पवित्र तळाक डेनिस डॉटी आपूस फजीर 1000 रुपये. पुलकेरियो कर्डोजा गोवा 1000 रुपये. हिपोलिटा फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपये. जॉलिस्टन गोवा 1000 रुपये. फ्लोरी रॉड्रिगस गोवा 2000 रुपये. हेल्सन के गोवा 2000 रुपये. जुजे पेद्रो वाज गोवा 1000 रुपये. कैतल डायस गोवा 1000 रुपये. रोजारियो कुलासो गोवा 500 रुपये. सबीना कुलासो गोवा 500 रुपये. नेटिविटी कुलासो गोवा 500 रुपये. जीवन आशा डिसोजा निरकान 500 रुपये. ऑल्विन सुनीता पिंटो लोरेटो 700 रुपये. प्रितेश लोबो विटला 2000 रुपये. ग्रुप ऑफ सर्जोरा गोवा 8000 रुपये. तांची कोण मुखेली येवन दी. मॅक्सी आणि सेनारा रोड्रिगस गोवा 1000 रुपये. मेल्कन फेर्नांडीस गोवा 3000 रुपये. सेवरीना फेर्नांडीस गोवा 2000 रुपये. सिलियो रोड्रिगस गोवा 2000 रुपये. सुनील लोबो आणि कुटाम मुंबई 3000 रुपये. अविनाश डिसोजा एलियार पदाव 500 रुपये. तुमच्या बऱ्या मनांक तुमच्या उदार मनांक सांजचे वाज बाप देवातून तुमकां दाराळ मापान आशिर्वादा दिवन दी. तुमच्या बऱ्या मनांक तुमी आशेवचें बरेपण 100 वंट्यांनी तुमकां फावो जावन दी म्हणल्यार आमच्या मागणी आनी आशा जावन आसा. वात वांटेल्या पदऱ्या बांदून तुमकांय देव बरें करूं. सांजचे वाज बापाच्या नव्यानान भाग घेवच्याक आमी सर्व उबी रावया. जुजे वास बापा आमच्या शारोती साता आम्हापासून मोगळ बोगदा विनंती करतो सदा. ये घडी बरोबरशा मग अचानो या पुनशेताक आमी येता आसतना जायती मागणी इरादे वोचे आमी घेवन आयिल्लीं आसा आनी खंडी जावन आराधना वेळार आमी दोळूस जेजूक ती भेटयलेलीं आसात आनी हाळू केल्लेलीं आसात. पूण ह्या वखदा हप्त्या मदें हांगासर भेट दिवन जे कोणें सकडांनी तांची तेसावां बरोवन घाल्लेलीं आसात ही ताच्या सांजुजे वाज बापाच्या रेलिके समोर ताका भेटोवन दिता आनी ही आमच्या भक्तिकाची मागणी दयेन तो मानून घेव आनी तुर्तानाच्या गरजां पावूं अशें आमी मागता. प्रत्येक जावन आपल्या जिवितांत मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दितात. परगांवांत हांव शाबीत आनी वेळार येवंक फावो केल्ल्याक, घर बांदूंक बरी सुवात फावो केल्ल्याक, घराचें काम शाबितायेन जाल्ल्याक, ड्रायव्हिंग लायसन्स फावो जाल्ल्याक, जर्मनींत PR मेळिल्ल्याक, सांडून गेल्ले दस्तावेज पाटी मेळिल्ल्याक,
घरचीं सर्व कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक 6 जाणांक मागलो उपकार फावो केल्ल्याक बरें काम फावो केल्ल्याक तशेंच वेगवेगळ्या गरजां पासत मागतात बरें शिकाप आपणावच्याक 15 जाणां आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी आसक्त आसच्याक 6 परीक्षेंत बरें परितांश घेवन उत्तीर्ण जावच्याक 6 जाणां बरी सैरीक मेळच्याक 18 जाणां आशिल्लें काम मेळच्याक इंटरव्यू पास जावच्याक सरकारी काम मेळच्याक 6 वावरा थळार बरो अनुभव आपणावच्याक बरें करून काम करच्याक वावरा थळार वावराड्याचें सांगातपण मेळोवंक PhD शिकाप बऱ्यान जावच्याक परगांवांत शिकाप मुखारसून व्हरूंक आदार मेळच्याक त्या जाणांक कामान प्रमोशन मेळच्याक पासपोर्ट मेळच्याक परगांवाक वचोंक विजा मेळच्याक परगांवाक वेचाक लँग्वेज टेस्ट पास जावच्याक 2 जाणांक परगांवांत PR मेळच्याक उद्याम बऱ्या तरान चलोवंक उद्यामाक वावराडी मेळोवंक आशिल्ल्या इस्कोलांत दाखल जावंक 2 BDS शिकाप बऱ्यान जावच्याक नर्सिंग शिकाप बऱ्यान शिकच्याक बरो फुडार मेळच्याक बरो निर्धार करच्याक 39 जाणां आपल्या भुरग्यांक आवय बापायंक भावा भयणी मोगाच्यांक बरी भलायकी मेळच्याक मागोन आसात 2 जाणां सर्व तरांची पिडा गूण जावच्याक एलर्जी थावन मुक्ती मेळच्याक खातेची पिडा गूण जावच्याक वर्टिको गूण जावच्याक युरिक ॲसिड समस्या थावन मुक्ती मेळच्याक बायोप्सी रिपोर्ट बरो येवच्याक 6 जाणां साखरेची पिडा गूण जावच्याक 4 कॅन्सर पिडा गूण जावच्याक 2 केस जडचे रावच्याक तकली पडापड गूण जावच्याक बरी न्हीद पडच्याक दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावच्याक BP मुखांत्र मेंदवाक लागली पिडा गूण जावच्याक BP गूण जावच्याक आयकोपाची सकत जोडच्याक गोमटी दूख गूण जावच्याक हातापांयांक बळ मेळच्याक उस्मोड गूण जावच्याक 3 जाणांक थायरॉयड पिडा गूण जावच्याक 2 जाणांचे हात दूख गूण जावच्याक किडनी संबंधित पिडा गूण जावच्याक 3 जाणांक पेंकाड दूख गूण जावच्याक 2 जाणांची पाठ दूख गूण जावच्याक मोशन संबंधित पिडा गूण जावच्याक गॅस्ट्रीक गूण जावच्याक 3 जाणांची पांयांची दूख उणी जावच्याक पांयांची गांठी दूख गूण जावच्याक पांयांची सर्जरी बऱ्यान जावच्याक वेरिकोस वेन्स पिडा गूण जावच्याक 12 जाणां जोड्याक भुरग्याचें देणें फावो जावच्याक 8 जाणां सर्व तरांच्या समस्या थावन मुक्ती मेळच्याक 6 जाणां मोतीक शांत समाधान मेळच्याक 3 जाणां खंत बेजाराय पयस जावच्याक कुटुंबांत देवा पोवणें फावो जावच्याक 2 जाणां परगांवांत आशिल्ल्यांक गांवाक येवंक फावो जावच्याक 6 जाणां कुटुंबांत शांती समाधान एकवट रास करच्याक 2 जाणांचे लग्ना कार्य बऱ्यान जावच्याक लग्ना जिवीत बऱ्यान सरच्याक 4 जाणांचे हट पयस करच्याक 2 जाणांचे मतींतलें बें पयस जावच्याक 3 जाणांक आर्थीक परिस्थिती सुदरावच्याक 3 जाणांनी हातीन धरिल्लें काम पोंद पावच्याक 7 जाणांक विशेष इरादो सुफळ जावच्याक 2 जाणां वायट संवयांतावन मुक्ती मेळच्याक 4 आमाल पियोवण्यांतावन सुटका मेळच्याक तुटुल्लो लग्ना संबंध परत एक जावच्याक 2 जाणांचे जाग्याचे तक्रार सारके जावच्याक 3 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक 2 वाहनाचे दस्तावेज बेगीनच जावच्याक 2 जाणांचे सांडून गेल्ले वाहनाचे दस्तावेज मेळच्याक सांडून गेल्ले भांगार पाटी मेळच्याक सोरुल्ली खार्यामणी पाटी मेळच्याक 3 जाणांक नव्या घरच्या बांदपाचें काम बऱ्यान जावच्याक 2 जाणांक घराचे आनी सर्वीस स्टेशनाचे दस्तावेज बेगीन जावच्याक कृशेक आयिल्लो रोग निवारच्याक कृशेंत बरें फसल येवंक 3 जाणांक गल्फ राष्ट्रांचेर जावचें झूज रावोंक 2 जाणां झुजा वरवीं कश्टोवच्या लोकांक जगतो पर्याय मेळच्याक जाग्या संबंदीत दाखलो बऱ्यान जावच्याक जाग्याचे दस्तावेज सारके आसून घर बांदूंक जावच्याक 2 जाणांक उदकाच्या तातुवारा थावन निवारच्याक बरो हावो फावो जावच्याक 2 जाणांक रीण फारीक करच्याक 2 जाणांक स्वंत नवें घर फावो जावच्याक ह्या सर्व इराद्यां बराबर आमची मागणी ते सावां आसात ती ह्या वेळार आमी उडास करया आनी सांजुजे वास बापाच्या रेलिके समोर सर्गी बापाक भेटोवच्याक आमी सोमेस्तान दिंबी घालया आमचे हात आमी उबारुया एक आमच्या बापा एक नामान मुरे एक महिमा बापा मुखांत्र सर्गी बापाक आमी आतां ती भेटोवन दिवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज समके येव तुझी कुशी सर्ग जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपडतो ग्रास सजम कांदी आणि आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता
तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां तळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगाता श्री आमकां तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन. सांजुजे वाज बापाची लदीन सुमियां काकूत आमची कर, न्या काकूत आमची कर, क्रिस्ताक काकूत आमची कर, क्रिस्ता काकूत आमची कर, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, क्रिस्ता दयेन आयक आमकां, सर्गींच्या देव बापा काकूत आमची कर, देव पुता संसाराच्या तारोका काकूत आमची कर, देवा पवित्र आत्म्या काकूत आमची कर, संतीसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकूत आमची कर, गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. आपल्या आवय बापायच्या देवास्पणान वाडून येयल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. दुबळीकायेचे जिणी जियोंचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत विनंती कर. सगळ्या कॅनरान पवित्रपणाचा परमळ पसरलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती कर. श्रीलंकान दगदवणेक संपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. मुरियमाईचो सेवक जावन आपणाकच मुरियमाईच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. भिकारेच्या रुपार श्रीलंका वचून नासोन वेचो कातोलीक बावड जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. कोंताचे भक्तीपणादान मुरियमाईचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजान पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. देवाचेर बावर्त धरून जिणेंत आयले सर कश्ट आनी वार्दैरान ससुल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. भुरग्यांक जल्म दिवचे बाग नातेल्या बसो देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. भावार्थ सणून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या काल हिंडान धाडूंक वावरिल्ल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा पसत पसत विनंती विनंती कर. कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण चाकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेचडलेल्या सांजुजे वाज बापा आम्हा आम्हा पसत विनंती कर. कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले भगत भगवत समकाई समकाय सम्या. सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले दयनायक आमकां सम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले काकूत आमची कर. नोवेनांचे मागणे संगाता म्हणया ये सांजुजे वाज तू आमचो शाळोती जावन आसाय आनी सर्गेंत हांव देवाची बेसवां आमकां वांडीत आसाय. तुजे जिवन आमकां एक आदर्श, तुवें चलयले वाट आमच्या क्रिस्तीची मेलपण. तेच वटेन आमी चलच्यान तुजे ताम प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता. सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजे काळीज पेटतले. तुजे जिणेंत देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग आसर लोकां वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय. अंतरांत बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगडलेल्या ससीन तूं धांवलोय. तांकां जिविताचें उतर परगट कर. सक्रामेंत दिवन देवाचो हाडले. मिसांव करतना तुका पुरस्सन जाल्ले म्हणना. कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय. असलो स्पिरीट आमच्या एक काळजांनी किर्लात घाल. देवाचे उतर परगट करूं आमची काळजां उर्बेस कर. पेलेच्या बाचे विशयान चिंतूंक आमकां शिकय. सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय. तांच्या गरजांक तूं पावलोय. तांची दुकां तुवें पुसली. तांच्या जिणेंत नवो बरवसो हाडलोय. जेजूच्या ल्हान पावंडाच्या मोगांनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुझ्या जिणे मरी फाश केले आसता. जेजूचे सारखे दुर्बळ्या पिडेस्तांनी कश्ट तले ते पड्यो आनी तांच्या सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर. सांजे वाज या संवसारी देवाचे हाते तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सगळे आसली आनी सबारांक देवाचो आदर मेळस केलोय. आज सरगराजान देवा संगीत तूं आसाय. ते हांव तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचे जिवन तुका उक्ते करता. आमचे जिणेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुज्या मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पसत देवा लागीं माग. या घडये या म्हज्या गरजा पसत देवा लागीं विनंती कर. आमकां मागोवंक आसच्यो गरजो एक घडीभर उडास करया. बऱ्या भलायकी सबार आनी आमी आशेन आसाव. भुरग्या बाळाचे देणे आमच्या कुटुंबांत लाभच्याक. भुरग्यांनी शिकोवन बरें जावच्याक.
कुटुंबांत समाधान सवकासाई बोगसणे राज करच्याक संगात आमी म्हणया वाज देवाच्या मोगाळ विंगेताव केदीन पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासांत जावन आमकां राखून वावरताक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलो मोरे मायच्या गोपान रावो आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारीकपणा उपरांत तुजे संगता देवाच्या सर्गेच्या घरांत ससनाक जिवचे भाग आमकां मेळशे कर आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार ताने रचला सर्गनी संसार सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्गेच्या बापा विविध तरांच्या दुखे पिडे कष्ट आणि अडचणे संपडलेल्या थंय तुझे काळीज कितले मोवाळ म्हणल्यार तुझ्या पुतान विस्मीत करून दाखयला तेच पर्यंत तुझ्या सेवका समजुजे वाजान आपले जिणी आणि मनात जायते अजापा करून तीच मोळाय लोकां दाखोवन जायत्या पवित्र सभेच्या गोपान ओडून हाडली ताच्या विनवणे आमचो पावार्थ वाडय आणि आमची पिडा गुण कर आमच्या कोडेक आणि आत्म्या भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आणि अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडी आमी उसरल्यो आणि उसरनातलो विनवणे आमी तुज्या मुखार दवरता तुजी खुशी वयता रे उपकार आमकां पाव कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आसाम जुजेवाजाच्या नवऱ्याच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आणि संतोष एका देवतावन येता तोच देव आपल्या आशिर्वादाने तुमकां बरो जसे जुजे वाजाच्या विनावण्यान सगळ्या पिढ्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखी आनी उजवाडा जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमकां वाडोव शेकी सेवे जाकरेचे मनशां जावं तुमकां पवित्रात्म्याचें बळ मेळ्ळो सामजुजे वाज सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटा आमच्या खातीर विनंती करता म्हण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरान भगेरपणाचो मुकोट सोडून सजना संतोष भोगोवंक पावो आणि त्या सडवंदरा देवा आसूं बापा आसूं आणि पुता आसूं आणि पवित्र आत्म्या आसूं शिवर तुमचे देवो आणि तुमचे सवे सदा आसो Zeus Papa आमच्या शारोती सांगा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा नामान जुझेवस बापा आमच्या शारोती सांगा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा श्रीलंका सो सिस्तैरादिक जेसुसो रत्नो तू मोडी पुफिर गजेसो साक्षो वाढत्यासो आपुस्तल श्रीलंका सो सिस्तैरादिक जेसुसो
ते सांगा आम्हापासून मोकळ बघता वीणा ते करतो सदा Jesu'ce misa Gazomcha kavan gam Jesu'ce na Amkan samarpita Zuze bapa dibesa Alçak Jesu'ce misa Gazomcha kavan gam Jesu'ce नाम आमकां समर्पिता नामन तुझे बापा आमच्या शारोती सांगा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा बापा आमच्या शारोत जाता आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा नामन तुझे बापा आमच्या शारोती सांगा आम्हापासून मोकळ बघता विनंती करतो सदा विनंती करतो सदा मोगाळ पुत्रा सोवे ओंकार मोरया शिवोती संसेवास बापा आम्हापासून विनंती कर भगवान कुसाचे कृपे निवरमका आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.